आनी आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमच्या मोदगात आसात मानदीक भाव विन्सेंट डिसोजा प्रिगजियाजा कुळूर हांकां आमच्या कापुजीन फादरींच्या नांवी तशेंच सांगा जमलेल्या आम्हा सर्वांच्या नांवी स्वागत करता. हर गंजान मेस्तिता पामेला क्वाड्रस देवागर गंजान मेस्तिता लूसी डिसोजा आनी लिडविन डिसिल्वा प्रत्येक त्या खातीर मेस्तिता ह्यूबर्ट सुवारिस रूबी सिक्वेरा प्रत्येक त्या खातीर मेस्तिता संदीप रेगो आनी थेल्मा प्रत्येक त्या खातीर मेस्तिता जॉन्सी आनी कुटाम प्रत्येक त्या खातीर कॅन्सर गुण जावचे खातीर मेस्तिता शेरिल कुटिनो विल्फ्रेड डिसोजा आनी कुटाम प्रत्येक त्या खातीर मेस्तितात जॉल पिंटोच्या प्रत्येक त्या खातीर मेस्तिता प्रसिल्ला कोलासो आल्गर माथॅस हाच्या प्रत्येक त्या खातीर मेस्तिता मारिया रिन्ना डिसोजा अम्ब्रेलम हिच्या प्रत्येक त्या खातीर मेस्तिता मेरी जेन आनी कुटाम जुलियाना हिच्या प्रत्येक त्या खातीर मेस्तिता पाउलिन मिरांदा पाउलो आनी जेम्स हांच्या शांती मागोन मेस्तिता जिना आनी कुटाम फादर महेश हाच्या शांती मागोन मेस्तिता कॅनट अनिता रॉबर्ट क्वाड्रस हाच्या शांती मागोन मेस्तिता लॉर्ना मॉनिस तशेंच लॉरेन्स हाच्या शांती मागोन मेस्तिता लिनेट मॉन्तेरो बऱ्या भलायके पासत आनी जाग्याचे समस्या परिहार जावंक मेस्तिता दुल्सिन मिनेजीस तशेंच आमच्या सर गरजां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगाचो सान पाद्रे पियोच्या वार्षिक परबे तयार जावन ह्या नोवेणांत घेवंक ह्या वांटेली जावंक म्हाका वर्तो संतोष भोगता. सान पेद्रो दुसऱ्या पत्रांत पयल्या अध्यायान दुसऱ्या वळीन सांगता आमच्या जिवितांत सोम्या जेजूच्या मोगा वरवीं मात्र कृपा आनी शांती हर एक दीस वाडटली आनी सडटली म्हणून. सान पाद्रे पियोच्या जिवितांत जेजूच्या मोगा वरवीं कृपा आनी शांती वाडिल्ली आमी पळयता. सोम्याच्या मोगातय तो उल्हास पावतलो आनी वच सोम्याचो अपरिमीत मोग कुमसाऱ्याद्वारे
लोकांच्या अनुभवाक तो हाडटलो. लोकांक ह्याच देवाच्या अपरिमीत काकुलसो अनुभव तांकां जातलो. ह्या वत्या संताची आमी देख घेवया. आमी सोम्यातय उल्हास पावया. सोम्याच्या मोगार बी मात्र म्हज्या आनी तुमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत कृपा आनी शांती हर एक दीस वाडटली आनी सडटली. हे पवित्र बलिदानान वांटे घेवंक योग्य जायशें आमकां समी तयारी करया. सर आमच्या पातकांचो उडास काडया. त्या पातकांची दूख धरया. खाकुलदार देवा लागीं बक्षणे मागून सांगता म्हणया, हांव पातकी सर देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनात चिंतून तोंडात विसरून वायटात हाडून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत बेगीन सदां सांगवात म्हणये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदेदार देव आमची काकूल कर आनी आमची बदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावा. आमेन. Somia kabulga, Somia kabulga, Krista kabulga, Krista kabulga, Somia kabulga, Somia kabulga. प्रार्थ्या. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा तुझ्या दैवीक कृपेन तुझ्या याजका सांपियोग तुझ्या पुताच्या पाशावाच्या गयांनी नेटोवन ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय. आनी अशें ताच्या मिसवाद्वारे तुझ्या गणीत मोगाची दया मया आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशांत एकवटान रावूंक आनी संतोशान ताच्या महिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासना. आमेन. सांत पावलोन गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आमकां स्वतंत्र दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यांक देखून स्थिर रावा.
आणि गुलामपणाच्या जुवाक विश्वास तुझे देवो निसर्गिता दया मुझे सौम्या दवरता विश्वास तुझे देवो निसर्गिता दया मुझे गोपून दिलो देवान संसाराचो असोय मोकेलो आपल्या एकल्या सुताक गोपून दिलो हालेलुया 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 सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या थोड्या दिसां उपरांत जेजू कफरनावाक फाटीं आयलो तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली हें आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारांत
भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना 4 जण एका आरीगराक ताचे सरशीन उखोरून हाडनयले. पूण लोकांच्या खेटे निमती ताका जेजू सरशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसलेल्या कडेन घराचें पाकें सोडून उक्तें गेलें आनी आरीगराक तो न्हिदोन आशिल्ल्या हांतरुणा समेत वयर जावन तांणी सकला देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरेगराक म्हळें, पुता, तुजीं पातकां बगसलीं. तो थंयच बसून आसल्या शस्त्रां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, वो कित्याक अशें उलयता, वो देव निंदा उसारता. देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां बगसूंक सांगता. ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हणून जेजू आपल्या मनांत तक्षणच जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरेगराक सांगून खंयचें सड संपें, तुजीं पातकां बगसलीं म्हणची, ऊठ तुज्या हांतरुण घे आनी चल म्हणचें. तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक. तो आरीगराक म्हणालो, हांव तुका सांगता, वट, तुजें हांतरुण घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी तक्षणच आपलें हांतरुण घेवन जमो जाल्ल्या सट्टा हुजीर भायर सरून गेलो. हें पळोवन समेस्त विस्मीत जाले आनी देवाक वर्णून असलें आमी येदोळ देखिल्लें ना म्हणाले. देवाचें उतार वांगडी तुका क्रिस्ता. थोड्या वर्सां आदीं एका टाउनांत हांव विगार जावन आशिल्लो. त्या एका दिसा तो शेनवारचो दीस सांजेचें मीस जावन आमोरीची गंठ जावन हांव भितर येता आसतना एक तरणाटो रिक्षार आयलो. लांब दीग धडंग जिवाचो तरणाटो. आनी तो म्हणालो, फादर, आय वॉन्ट टू मेक माय लास्ट कन्फेशन म्हणालो. हांव एकच फावटी तटक्क जालो. आय वॉन्ट टू मेक माय लास्ट कन्फेशन. निमाणें कुमसार जावंक हांव म्हाका खुशी आसा. हांवें ताका म्हज्या कुडाक ऑफिसाक आपोवन हाडलो आनी ताका विचारलें, कित्याक तूं तशें म्हणटाय? तुका खुमसार हांव करता, पूण ते वाय यू टेल दॅट यू आर गोईंग टू मेक लास्ट कन्फेशन. तो सक्कट देदेस्पार जाल्लो. देदेस्पार जावन तो म्हणालो, आय डोंट नो वेर टू बिगीन फादर म्हणालो. आनी उपरांत म्हणालो तो, हांव कोणाकच नाका जालां. नोबडी वॉन्ट्स मी. ताका विचारलें, वाय वॉट हॅपन, कितें जालें? ताका कोंकणी येतली, कितें जालें? त्या म्हणालो, हांव कोणाकच दुरसाना फादर. म्हज्या वरवींच हांव सक्कडांकी आज वायट जालां. हांवें सक्कडी वायट हांवें केलें. म्हज्या डॅडी कडेन मस्त आस्त आसा, पयशे आसात, आनी हांव ल्हान आसतना हांव ल्हानता न्हू
म्हाका आवय बापायनी भावार्थान वागयलो. हांव आयतारचे मिसा वेतलो आनी क्रमेण म्हाका थोडे इश्ट मेळ्ळे आनी तांचो सांगात हांवें धरलो आनी मिसावेचें हांवें सोडलें. राती वेळार तेच हांवें सोडलें आनी हांवें सक्कड वायट आदारलें. आनी आज म्हज्या मती संतोश ना. म्हज्या आवय बापायक हांव नाका, म्हज्या इश्टांक हांव नाका, कोणाकच हांव नाका, हांव देवाकी नाका म्हणल्यार म्हाका भोगता. हांवें अशें सक्कड केलां, सक्कडी हांवें एन्जॉय केलां, खंयसर पुरावंक गेलां. नाच आनी कितें डॅन्स आनी इश्टागत खोटी इश्टागत सक्कडी हांवें केलें. आय एम डेस्परेट. करिनातलें कितेंच बाकी ना. एंड आय वॉन्ट टुडे आय एम डेस्परेट. आय डोंट वॉन्ट टू लिव. म्हाका जियोंक मोडना म्हणलो. म्हज्या ऑफिसांत थंय जेजूचे क्रुसिफिक्स इमाचो उमकळ त्या खुर्साक दाखोवन ताका सांगलें, जीजस वॉन्ट्स यू. जेजू तुजो मोग करता. जेजू सांगता जेजूक तूं जाय खंय. तुज्या खातीर तो खुर्सार मेला म्हणटा. आनी अशें देवाची काकूळ ताका हांवें विवरसून सांगली आनी गळगळ्यां रडलो, गळगळ्यां रडलो. Jesus want to give you a new life. आनी ताणें म्हजें उतर देवाचें उतर आयकलें आनी सांगलें, इस्रायल प्रवाच्या ग्रंथांत आसलीं उतरां तुजी पातकां थांबडी बिंडत आसलीं जाल्यार हांव दोन खापसां बरी धवी करतलो. जेजू खुर्सार मेला तुज्या पासत तुका नवें जिवीत दिवंक. आनी ताका उपरांत इगर्जेक आपण व्हेलें. थंयसर सुटाय कुमसार तो जालो मोगाच्यान. आनी थंयसर आय वॉन्ट टू प्रे म्हणलो कुमसारा उपरांत. आनी सुमार अर्द घंटो थंयसर दिमी फोडोवन हात उबारून मागोन आशिल्लो. आनी उपरांत म्हजे लागीं म्हणलो, फादर, आय एक्सपिरियन्स द लव ऑफ जीजस इन माय हार्ट. देवाचो मोगाचो अनुभव म्हाका जाता. नो फादर, आय हॅव चेंज माय डिसिजन. आय वॉन्ट टू लिव फॉर जीजस. मोगाच्या न्हू ह्या प्राचिताच्या सक्रामेंताद्वारे ह्या खुमसाळ्याद्वारे नवें जिवीत आमकां लाभता. देवाच्या मोगाच्या अपरिमीत काकुलचो अनुभव आमकां जाता. हें जाणून जाल्लो सांत पाद्र पियो खुमसारेंत कितलेशे जाणांचे आत्मे ताणें सल्वासांव केले. कितलेशे जाणां नवें जिवीत ताणें दिलें. देवाच्या अपरिमीत मोग ताचे मुखांत ताचे लागीं आयिल्ल्यान थंय वडलो. प्रार्थीच्या संस्कारा विशयांत कातोलीक पवित्र सभे शिकोवण अशें सांगता, क्रिस्तान आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या पातका वरवीं अस्कत जावंक शकता. तें नवें जिवीत आमी होगडावंक पावता. देखून आमच्या आत्म्यास्वानी कुडीचो वैज जावन आसच्या जेजू क्रिस्तान पवित्र सभेंत गूण करचें, ताच्या सोडवण्याचे मिसांव मुंदरसून वरचे खातीर प्राचिताचो संस्कार घडलो. ह्या संस्काराक प्राचिताचो संस्कार म्हणटात, राजी संधानाचो संस्कार म्हणटात, बक्षणाचो संस्कार म्हणटात, खुमसाराचो सक्रामेंत म्हणटात, जिणी परिवर्तनाचो संस्कार म्हणणी आपोवयेत. पवित्र स्नान जोडिल्ल्यानी पातक आदान क्रिस्तांत पयस वयतना तांकां जिणी परिवर्तनाक कुमक जावन हो खुमसाराचो संस्कार जेजून घडलो. आयच्या पयल्या वचपान सांत पौल गालातकारांक सांगता, जेजून आमकां पातकाच्या गुलामपणांतले सुटका दिल्या. देवाची आमी स्वतंत्र भुरगीं जायशें केलां. कोण पातक आदारता तो पातकाचो गुलाम जाता. पातका वरवीं
देवाची कृपेची देणी आम्ही होगडयता म्हणटा सांग पाऊल आणि आमच्या पवित्र स्नानांत क्रिस्तातय आम्ही एक जाल्या तशें आसता आमच्या नितळ जिणेद्वारे आम्ही भावार्थान वाड जाय आणि क्रिस्तातय एकवटान आणि मोगान जिये जाय म्हणून सांग पाऊल गलातकारांक सांगता. फातक आधरतना वा फातका नासतना आम्ही त्या खातन गेल्ल्या त्या फांट्या बरीन जाता. रुखात कातरलो तो फांटो त्या रुखात ताका वळचें सत्व थक्षण रावता. तो फांटो सकला पडटा त्या रुखात संपूर्ण मेकळो जाता. त्या रुखात असतो तो संबंध तुटता. क्रमेण तो फांटो बावता तो सुकता निमाणे तो फांटो कुंभ जाता चूर चूर जावन वता. आमचे जिवीत जर तर आम्ही आमचे फातक रडोवन जिणी परिवर्तन करना एक सुटावे कुमसार जायना आमचे जिवीत तशेंच मोगाच्यान देवातावन संपर्क तुटोवन आम्ही आमचे जिवीत आम्ही होगडयता कृपा होगडयता जिवीत होगडयता. आयच्या सुवार्थेन आमी पळयलें एका आरे घराक जेजू सरशी नाडटात तांचो भावार्थ पळया मोगाच्या भाव भयणीन. इतली लोकांची खेट आसली की जेजू लागीं त्या पिडेस्ताक व्हरूंक तांकां जावंक ना. तो पिडेगार आरेगार संपूर्ण आसा एक जाल्लो. न्हिदल्या कडेच तो आसलो. हांतरुणा समेत जेजू आसल्या कडेच ते पाक्यात हाडून देवयतात. तांचो भावार्थ पळोवन जेजू संतोष पावता. आमकां जर तर जिवितांत संपूर्ण जिवीत जियेचें जाल्यार आमकां 4 विधाचें जिवीत आमकां आमी दिवंक आसा. 4 विधाचें जिवीत पयलें जावन आसा आमचें शारिरीक जिवीत. आमचें शारिरीक जिवीत भलायकेन आसा जी आमची कूड भलायकेन आसा जाय फिजिकल लायफ म्हणटा आमी. दुसरें जावन आसा आमचें इमोशनल लायफ मानसीक जिवीत. मानसीक तरान आमी संतोष भरीत आसा जाय उल्हास भरीत आसा जाय भलायके भरीत आसा जाय. तिसरें जावन आसा स्पिरिच्युअल लायफ आमचें आत्मीक जिवीत थंय कृपे भरीत आसा जाय देवा थंय निरंतर संबंध आसल्या तसलें जाय जाय. आनी चवथें जावन आसा आमचें सामाजीक जिवीत. समाजांती लोकां मदें आमी गौरवान एकामेका मोगान संपर्क दवरून आमी जिये जाय. हें 4 विधाचें जिवीत जर तर आमकां आसा देन ओन्ली द फुलनेस ऑफ लायफ आमचें जिवीत संपूर्ण तरान आमी जियेता. ह्या आरे घराक कितेंच नातलें. शारिरीक जिवीत नातलें. इमोशनल मानसीक जिवीत नातलें. तो एकदम तो देदेस्पार जाल्लो निराश जाल्लो. आत्मी जिवीत नातलें. तो चिंतलो म्हज्या पातकां खातीर देवान म्हाका शिक्षा दिल्या. हिंच बगणां ताका आशिल्लीं. आत्मीक जिवीत ताजे लागीं नातलो. सामाजीक जिवीत नातलें ताका उठोवंकूच जायनातलें. आनी आपले जेजू जाणा जाता ताचे फातका वरवींच अशें जालां. पुता तुजे फातकान तुका बगसलीं. फादर जावन आसा मूळ कारण हर एका आमच्या सोलवणेक हर एका आमच्या काळोखाक फादर जावन आसा कारण. आनी जेजू ताका नवें जिवीत दिता. ताका ताजें शारिरीक जिवीत मेळटा. ताजी कूड बोलाकेन उठोवन बसता. ताका मानसीक जीव येता. संतोष जाता. तो संतोष बरी जाता. दादोस बरी जाता. आत्मी जीव ताजे थंय येता. देवाक वर्सूंक तो लागता. सामाजीक जिवीत ताका लागता. वेता तो घरा वेता सगळ्यां कडेन उलयता. नवे संपूर्ण तरान नवो व्यक्ती तो जाता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू मात्र आमकां संपूर्ण जिवीत दिवंक शकता. आमी शरिराक आमच्या कुडीक कितें पिडा जाली वा पाय दूख जाली वा दोळो दूख जालो वा कान दूख जालो
वा हत्यांत दूख आयली आमी वैज लागीं धांवता वैज त्या पिढे मात वखद दिता आमच्या आत्मीक जिविताक ताका वखद दिवंक जायना पूण जेजू संपूर्ण तरान आमकां आमच्या शरीर आमचे मानसी जिवीत आत्मीय जिवीत समाजीक जिवीत संपूर्ण तरान आमकां जिवचो एकलोच तो जावन आसा आमचो मोगाळ सोमीन जेजू तर मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची खुशी जावन आसा आमकां पथकांत बचाव करूंक जेरामिया अपराधी सांगता आमचे पातक आमकां दरटी दग दिता कश्ट दिता देवातान आमकां पयस व्हरता पूण देवाचें योजन गॉड्स प्लॅन नॉट टू पनिश बट टू सेव अस देवाचें योजन जावन आसा आमी पथकान नाच जायना आमी बचाव जाय मिका अपराधी सांगता देव दयाळ आनी मैपासी आमची पथकां सागराच्या गुणयेंत तो उडयता जेजून सांगले उतरां लुकाच्या 4 अध्यायान 18 वळींत देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा कैद्यांक सुटका बंदी नासल्या मुक्ती प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला पथका वरवीं आमी आमचेच कैदी जाता मोगाच्या भाव भयणीनो साम पाद्रे पियो ताच्या मागण्या ध्याना वरवीं देवाचो अपरिमीत मोग देवाची दया माया देवाच्या काकुळचो अनुभव जोडणो त्याच जेजूचो मोग काकूळ दया माया खुमसाराद्वारे हेरांक तो दितलो खुमसारींत पुरा सण नासतना तान भूक लेकी नासतना 10 वरां दिसाचें खुमसारीन तो बसतलो आनी अशें देवाची काकूळ तो ताचे जे खुमसाराक आयिल्ल्यान ते वणतलो आनी ताजे लागीं खुमसाराक आयिल्ले खंतीन आयिल्ले देदेस्वार जावन आयिल्ले निराश जावन आयिल्ले संतोषान ते फाटी वयतले खुमसारीच्या सरवीं सबारत्मे ताणें सलवसांव केले बचाव केले सबारांक हजारांक नव्या जिविताक ताणें हाडलें नवें जिवीत ताणें फाटी हाडलें ताजे लागीं खुमसाराक येवंक लोक राखून रावतलो पयस पयस तावन लोक येतलो ताणें खुमसारीन दिवची बुजावणे वरवीं ताज्या मोवाळ उतरां वरवीं लोकांक जेजूच्या दयाळ्याचो ताका अनुभव जातलो खंतीश्ट जावन आयले संतोषान वयतले जिणे निराश जावन खंगाल जाल्ले नव्या बरवशान वयतले काळोखाची जिणी जियेल्ले उजवाडान ते बदलले रडोन रुदान करून आयिल्ले देवाच्या कृपेन दादोस बरी जातले एकाचे आत्मीक दादोस काय इन्नर जॉय म्हणटात खुमसाऱ्याद्वारे एखादे म्हणटा संतोष तांकां लाभतलो एक आंतरीक संतोष तसलो संतोष तांणी अनुभव करून पाद्रे पे लागीं खुमसार जावचें म्हळ्यार तसलो एक अपरिमीत एक आनंद एक उल्हास आनी मोगाच्यान एक फावटी पाद्रे पियो खुमसारेंत 10 वरां उतरल्यार मागीर तो बसनासलो मागीर लोक हारी हानी लायन ताणें पळयली आनी ताणें निचाव केलो आज कोणाकच हांव फाटीं धाडिना 10 वरां जालीं जेवण ना कसलेंच ताका तान ना भूक ना ताका जाय लोकांचे आत्मे सलवसांव करीत जाय लोकांक नवें जिवीत दी जाय आनी पाद्रे पियोक थंय खुमसारीन पळयल्ली त्या इगर्जींत सेवा दिवची एक स्त्री ती पळयता ह्या जाग सकाळीं बसलो उठोवंक ना आनी ती पाद्री बियो कळनातल्या बरी लोकांक सांगता तुमी वसा तुमी फाल्यां या तुमी अशें सगळ्यांक ती धाडटा पाद्रे पियो एकल्या खुमसार जाल्लेंच ताका कळीत ना हे सगळे लोकांक तिणें धाडिल्लें तो सांगता तो खुमसारीची बुडयता आनी सांगता नेक्स्ट आनी एकलो ये अशें म्हणटा तापुट्टा कोणी ना अरे खंय गेले आत्तां पळयलें एकली वरती लायन खुमसारीन तो उडटा पळयतना कोणूच ना आनी ती स्त्री जावन म्हणटा तूं 10 वरां जावन खुमसारीन आसाय म्हाका तुजी बिरमत दिसली हांवें तांकां दंड सोडलें ताणें पाद्रे पियो म्हणलो तुका म्हजी बिरमत दिसता म्हाका तांची बिरमत दिसता तुका म्हजी बिरमत दिसता म्हाका तांची बिरमत दिसता हांवें देवाची काकूळत मात्र तांकां दिवची भोगसूंचें देवान अशें म्हणलो आनी संतोषान हांसूनच त्या स्त्रिये लागीं तो उलयलो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो
खुमसारे वरवीं आमकां नवें जिवीत लाभता. नवे आमी खुमसारां होगडयली कुरपा नव्यान आमकां मेळटा. केदळ आमच्या काळजान फातक आसा. आमच्या मध्ये देवा मध्ये एक पागो राड असल्या बरी मोगाच्या भावा भयणीनो. इजाया प्रवादी सांगता आपले म्हजो हात तुका आशिर्वाद दिवच्या तितलो मोठो न्हय. तुजे मागणे आयकनातल्या बरी म्हजे कान केप्पेय न्हय. कित्याक म्हणटा आमी सबार पोटी म्हणचे आयकलां हांवें मुस्तूट सांगचें. देवाक कितें गी म्हजे मागणे आयकना गी. देवान कित्याक हात मोठो केला गी. मोगाच्या भावा भयणीनो ताका जाप आसा. देव सांगता आपले म्हजो हात मोठो न्हय. तुजे मागणे आयकूंक जाय तितलो हांव केप्पोय न्हय. आपले तुजें फातक तुजे आनी म्हजे मदें एक पागोर तशें आड आसा. खंयचे घडये तुजें फातक तूं रडटाय. खंयचे घडये आमी खुमसार जाता. त्याच घडये तो पागोर कोसलोन पडटा. तुजे मागणे आनी म्हजे मागणे देवा थंय सडटा. देवातान आशिर्वाद आमचेर देवन येतात मोगाच्या भावा भयणीनो. तर तो पागोर फातकाचो पागोर एक बॉन्डेज एक ब्लॉक जावन आसा. ते आमी काडून उडयचे जाल्यार एकच हातेर तें जावन आसा खुमसार. आज आमी निचेव करया. पाद्र पियो आमकां दिता संदेश. एक सुटाय खुमसार तोळ तोळ आमी जाय जाय. देवातान तुटिल्लो संबंध आमी परत नव्यान करी जाय. दुसरे खंयचेच सातेर ना. देवा ते फाटी एकच सातेर तें जावन आसा खुमसार मोगाच्या भावा भयणीनो. फातक कितें करता आमकां. फातक ताच्या थाब्यांत धरता. फातक पयले हंत फातकाचे जावन आसा ऑपरेशन म्हळ्यार फातक आमकां अडसिता थाब्यान धरता. ऑपरेशन आमकां दामून धरता. दुसरे हंत जावन आसा फातकाचे कॅप्टिविटी आमकां बंदेंत धरता. बंदेन घाल्ल्या बरी. बंदेन असल्या कैद्यांक सुटका. आमचेच फातका सावन कैदी जाता. आनी ह्या दुसऱ्या हंतार वा पयल्या हंतार जाताना फातक रडोवन खुमसार जाता. देवा कडेन बक्षणे मागता. देव म्हाका बक्षिता. ह्या हंतार हांव खुमसार जायना. देवा थंय फाटी येना. फातक रडना. आनी तिसरे हंत जावन आसा तेंच फातक करकन. तिसरे हंत जावन आसा कुर्डेपण ब्लायंडनेस. म्हज्या फातकांच हांव कुर्डो जाता. कितें केल्यार म्हाका फातक म्हणून बगना. म्हणजे काळीज धरून जाता. कितेंय करता हांव. मारूंक तयार. कितेंय करूं. खलो अन्याय करूंक तयार. म्हणजे फातकाकच हांव कुर्डो जाता. आनी आपले ह्या हंतारी जर तर हांव देवा थंय फाटी येता. देव आमकां नवें जिवीत दिवंक शकता मोगाच्या भावा भयणीनो. तर देवा थंय आमी फाटी येजय. देवा थंय आमी फाटी येवया. देवा थंय निरंतर संपर्क आमी दवरया. म्हजो एकलो इश्ट आशिल्लो. ताणें नवेंच एक फार्म हावस बांदलें. एका हळ्ळेन थंय मस्त घरां नातलीं. मस्त ताणें 25 एकरो जागो काणयलो. व्हडलें फार्म हावस बांदलें. घरां चड नातलीं थंयसर. आनी सगळें घर नवें जाताच थंय रावो जाय म्हणून गेलो. ताचे कडेन 4 मोबायलां आशिल्लीं. भायर हाडिल्लीं व्हडलीं व्हडलीं ब्लॅकबेरी आनी कितें व्हडली व्हडली मोगाची कॉस्टली मोलादीक मोबायल आशिल्लीं. पूण कशें कितें एकय मोबायल उपयोगाक ना. थंय इंटरनेट मेळना. रेंज मेळना. कनेक्शन ना. तो म्हणालो म्हजे लागीं कितली मोबायल आसा. 4 मोबायल आसात. व्हडल्या व्हडल्या कंपनीची कॉस्टली 1 लाखांची मोबायल आसात. संपर्क ना. इंटरनेट ना. टावर ना. रेंज ना. त्याच परी तुज्या आनी आमच्या म्हज्या जिवितान मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितान कितलेंय आसूंक पुरो. कितलें शिकाप आसूंक पुरो. कितली वडवीकाय आसूंक पुरो. कितली ग्रेस्त आसूंक पुरो. जर तर देवा लागीं जेजू लागीं आमकां निरंतर संपर्क संबंध ना. आमचें जिवीत संपूर्ण तरान व्यर्थ काळोखाचें. कुरपो आमी होगडयता. संतोश नातिल्लें. बेजाराचें जिवीत. सोलवणेचें जिवीत. अलें जिवीत आमकां नाका मोगाच्या भावा भयणीनो. जेजू राखोन आसा. केदळ हांव ताजेल्या खुमसार येता. म्हज्या लोकां खातीर हांव राखोन आसा आमी सांगता जेजू. तर आज पाद्र पियोच्या नव्यान वंटेर येता आमी एक निचेव करया. हांव एकसुटाय खुमसार जातली. आनी अशें देवा लागीं म्हजो तुटिल्लो संबंध निरंतर संपूर्ण आसा जाल्यार म्हज्या जिविताक अर्थ आसा. जर तर त्या मोबायलाक कनेक्शन मेळ्ळें त्या मोबायलाक अर्थ आसा. उपयोगा पडटा.
म्हज्या जिवितान देवा ते संपार परतून रुता जालो कुमसारी वा म्हज्या फतकाच्या बोगसण्याद्वारे मन परिवर्तना वरवीं काळीज पडटना वरवीं जर तर हांव जेजूत येता हांव बळादीक हांव कृपे भरीत कित्याक जेजूच्या मोगा वरवीं मात्र म्हज्या आनी तुमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबांत देवाची कृपा आनी शांती वाडटा आनी सडटा आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवा जणांक थंयच आमी संदेश दिवया देवा थंय निरंतर संबंध आमी दवरीत जाल्यार फतकात हांव आमी मेकळें जावन कृपे बरी जिणी दिवया आमीन उबी रावया बावर्तेची उसारणी करया बावर्तेची प्रार्थना आमची मागणी जेजू मुखार सर्गी बाबा भेटून दिवया तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे ऐक बापा आमचे मागणे ऐक अख्ख्या पवित्र सभे खातीर आमी मागया आमची पवित्र सभा जणवायेन आनी समजणेन बरोल्लें मालगडेन तेंपल तशेंच सासणीक जिविताची जर त्या जिविताची जर सदांच वाळोवंक वावरच्या आमच्या पापा साहेबाक आनी धार्मिकांक तुज्या मोगान बर पवित्र सभा आनीक बळिश्ट जावन विस्तारूंक तुज्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन तांकां बर म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या राष्ट्रां खातीर मागया आमची मलगडी आमचे दायज तांच्या जणवय आनी गिन्याना वरवीं देशाच्या उदरगते खातीर आनी पेल्याच्या सेवे खातीर वावरून ती अमर जाल्यांत आमच्या फुडाऱ्यांनी तांची देख घेवन राज्य कारभारां चलोवंक तांकां तुज्या जणवायेन बर म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या कुटुंबांतल्या मलगड्यां पासत आमी मागया पिके केस महिमेचो मुकुट पवित्र पुस्तकांतल्या ह्या सांगणे प्रमाणे आमी आमच्या कुटुंबांतली मालगडी घराचो श्रृंगार म्हूण समजून आमकां वाडयतना तांणी दिल्लो मोग त्याग चिंतून ताच्या किवर्त्या मापान तांची जतन करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या भुरग्यां आनी युवा जणां खातीर मागया आमच्या मलगड्यांतय आसली सणवाई समजोवणी आनी बोवार्थ आमच्या भुरग्यां आनी युवा जणांतय रुता कर त्याच समजणेन तांच्या जिविताची विसवण करूंक तुज्या पवित्र आत्म्याचें प्रेरण दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक निराश्रीत मलगड्यां खातीर आमी मागया तुमचे केस धवे जातले तेन्नाय हांव तुमकां वावयतलो ह्या तुज्या उतरांचेर बावार्थ धरून कुटुंबांतावन तिरस्कृत जावन बिदिनी आनी अनथ घरांनी जियोवच्या आमच्या मलगड्यांनी मागण्यान तुजो सांगात बगोवंक फोव कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमा समेस्तां खातीर मागया येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती हजर आसली आमी पवित्र उंड्यांत जेजू क्रिस्त कोरोस हजर आसा म्हणलो भावार्थ सांबाळीशें कर मिसाचें पवित्र बलिदान भेटयतल्या आनी आतां उतर प्रायेक पावोन आंतोळणार आसलेल्या ह्या जाकांक तुजो सांगात आनी बुजवण दी अंतरलेल्यांक सासणीक विशयी लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक एक घडीभर आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया मोगाळा बापा तुझ्या भुरग्यांची कलती मागणी दयेन तूं स्विकार कर आमच्या जिवितांत सदांच तुका मनवंची जिणी दिवंक महिमे बरी जिणी दिवंक सदांच कृपे बरी जावन रावंक आमचें जिवीत परिवर्तन जावं आनी बरें सुटाय कुमसत जावं फात रुपये आज आमकां एक प्रेरण लाभून दी तुजी आशिर्वादा आमचेर आनी हांगासर आसल्या सर भक्तिकांचेर तांच्या कुटुंबाचेर हांगा सयोदेवच्या आमच्या सर कापोचे म्हाज्या सर ह्या भावांचेर तुजी आशिर्वादां घाल म्हूण मागता हांव तुज्या प्रितन पुता जेजूचे नांवें
कायातळी नितर जावच्या आकाशे आमची काळजा मेळी देवाक हांव तुजे लागीं आकी निर्भागी देवाक हांव तुजे लागीं आकी निर्भागी दिलाय आमकां जायती वेळी वांटून घेवच्या निस्वार्थपणी जळून वेचे वाती बरी अर्पीत हांव आमची जिणी म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपती दाद्या बापाक म्हणटासलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र बेशादाबाक सर्वस्वर मानून घे. बापा तुज्या सेवका संपियोचो उडास काडून आमी दानान तुका भेटयता ती तूं मानून घे. तुज्या महिमेगतान बटयचें बलिदान आमकां सस्नाच्या जिविताक वन पावो हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नवीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेश्वरा पळयत बापा सरपंच जरा सस्नाच्या देवा सर काळा सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमेर आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या संता भक्त समय तुका महिमा मेळटा कित्याक तांचे पुण्याचे इनाम तुज्या देण्यांचे मुकुट तुज्या भक्ता सांपीच्या जिणेद्वारे तूं आमकां एक आदर्श दिताय ताज्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय तुज्या कृपेच्या मजतीन आमकां तूं तुज्या भाव भयणी थंय एकवटायताय अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावन ताजे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा देखून सगळ्या देवदूतां आनी संत भक्तां सांगाती विश्वासान वडा मोगा निरंतर आमी तुजें किर्तन एकाच थाळ्यान गायता. Pavit, 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 dărbaranțo सर्वेश्वर तूं सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून इन देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं तेमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच खुशेन कश्ट मरण सुसुमेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. त्याच परेन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत
पातकांचे बक्षाने मेलच्याक तुमच्या बसत समेत मनच्या मसत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात. भवार्थ सगट परगटुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पोट आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणासह आणि पुनर्जीवनपणासह आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो उंड आणि सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दीन वचता आणि जेजूची कूड आणि रग सवतल्या आमचो मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आगे प्रितमेचेर विस्तारल्याचे भव्य सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बग्यान बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या जेकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्त तांची हिदाय कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मेरे देवचे मये सांगती भगेम दोन दुता आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीच्या सम फ्रांसिसा बरोबर संपादपी आनी समांतोनी बरोबर सश्टाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजे महिमा आमकां पाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व द्वेधार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें केलेले प्रार्थन सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदां जावं अशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भागांनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त जेणें बरवशा नतलेंक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या दंदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशाबर म्हणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिव्या. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी.
प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा ससनी जिविताच्या कणान तुवें आमकां दोशी केल्याय सांपियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या बाळबिणीच्या सेवेंत जीवन सरूंक कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. Pagihon Padre Pio Papa, प्रकाश glory Christa sargya, आमचे पासोत माग बापा, सच्चा कामी देखीन तुझ्या, आसीसीचे ते दुर्बळ वाटे, विदेपणाचो पर्व चढलो फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेम सदा
socorro sordo. Maghievon Padre Pio Papa, Precastărit Hrista Sarghea, आमचे पासून माग बापा, सच्चा आम्ही देखील तुझ्या. ख्रिस्ताचे कस्ते कुरीर वाहून देवाची वळख दिली. मागण्यान प्राचितांचे सुख मेंगून शांतीचे हाते चालो. भाग्यवान Padre Pio Papa, प्रकाशभरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासून माग बापा, सच्चा आम्ही देखील तुझ्या. San Pio am apăsat विनंती कर. देवा तुवें कापुजिनिया सक San Padre Pio को तुझ्या पुता जेजूच्या कष्टांनी एक विशिष्ट तरान वांटेली जावचे वर्तें बाग फावो केलें. ताच्या विनंतीन कितें हांव त्रेगून मागतां ती कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियेवची आनी त्या जिवनपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें. बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. आबळे हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां तें म्हाका मेळाशें कर. नव्याणसो 500 दीस. ये देवा बापा तुवें तुज्या सेवाका San Padre Pioक तुज्या पुता जेजूच्या कुर्सांतय एक जावंक फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या विनवणेन आमी तुजे सरशीन दवरची खालती मागणी ह्या प्रार्थना तूं दयेन स्वीकार कर. लॅन्सिडी कुर्नास बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक. तशेंच एका भक्तिकाक बरें काम मेळोवंक. एका भक्तिकाक सोरकोट्या संगीतान सुटका मेळोवंक. एका भक्तिकाच्या पुताक शिकपांत बरें कारण शिकूंक बरी मोत मेळोवंक. एका भक्तिकाक फायनान्सान दवरले पयशे पाटी मेळोवंक. दोगां भक्तिकांक कोरोना पिडेतान सुटका लाभोवंक. एका भक्तिकाक घरांत समाधान आसा जावंक. एका भक्तिकाच्या पुताक आपलें पियोन सांडून त्या पियोने वरवीं ताका सुकलें तें काम परत पाटी मेळोवंक मागोवंक सांगलां. तशेंच एका भक्तिकाच्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळोवंक. एका भक्तिकेच्या न्हवऱ्याक बरी भलायकी मेळोवंक. कुटुंबांत साबार जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक. एका भक्तिकेचो घरचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक. एका भक्तिकाच्या मतीक समाधान मेळोवंक मन परिवर्तन जावंक एकान मागोवंक सांगलां. तशेंच त्या गांचोड्यांक भुरग्याचे देणे फावो जावंक मागोवंक सांगलां. 5 जाणां चल्यांक बरो सलो मेळोवंक या बरी सैरीक मेळोवंक मागोवंक सांगलां. एका भक्तिकाक चेस्ट पेन उणी जावंक मागोवंक सांगलां. एका भक्तिकाच्या घरा अशा आवयक भयणीक तशेंच ताच्या भावजीक कोरोना पिडेतान सुटका लाभोवंक मागोवंक सांगल्या. एका दादल्याक बरी भलायकी मेळोवंक मागोवंक सांगलां. एका भक्तिकाक BP नॉर्मल येवंक मागोवंक सांगलां. तशेंच आमच्या जिवनांत साबार तेसांव आसात, साबार मागणी आसात. आज प्रत्येक जावन Padre Pio मुखांत जेजूक समर्पण दिवंक आमी ह्या टेंपलाक आयल्या. चोर आमचें उणेपण, आमची पिडाशिडा, आमची खासगी गरजो, आमचे आटावेटे, आमची सोलवणी, आमचे तें काळजा भितर आशिल्लें तें बें जावं पिडे विशांत
जावं पयशे विशयांत आर्थीक समस्ये विशयांत आसचें तें बें सर पाद्रे पेच्या मुखांत जेजूक आमी समर्पण दिवया. जर आमचे थंय बरी भलायकी ना तर जेरेमियाच्या त्या उतरां मुखांत आमकां आमी बुजोवया. सांगाता आमच्या मना भितर आमी म्हणया सर्वेस्परा म्हाका बरो कर, हांव बरो जातालो, म्हजें तारण कर, म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक आमी तुजी स्तुती करता. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टां, मरणां आनी पुनर्जन्मपणा वरवीं आतां आनी सर्व काळी आमी तुजे थंय एक जावंक आमकां फावो कर. या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवीं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचे सुकयल्या मुशिता तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां कारणान पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सुम तुजे संगत आसरे आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगचें जेसू. भगवंत बरी देवाचे आमो पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे राम हात येता. सांपियो आम्हा बसत विनंती कर, सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या, आम्हा बसत विनंती कर, सांपियो बापाय कलतो जावन जियेल्या, आम्हा बसत विनंती कर, सांपियो कश्टान वरान तिरासन सांबाळल्या, आम्हा बसत विनंती कर, सांपियो फ्रांसासीच्या पाटलावदारा, आम्हा बसत विनंती कर, सांपियो कापुजीन वर्दीच्या अलंकारा, आम्हा बसत विनंती कर, सांपियो सोम्याच्या पाशावांच्या गायांनी नेटयलेल्या, आम्हा बसत विनंती कर, सांपियो क्रिस्त थंय भक्तीन भरलेल्या, आम्हा बसत विनंती कर, सांपियो कुमसरच्या सक्रामेता मुखांतर बापाची काकूळ दाखयलेल्या, आम्हा बसत विनंती कर, सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शां, आम्हा बसत विनंती कर, सांपियो मागण्यांत तिरासन सांबाळल्या, आम्हा बसत विनंती कर, सांपियोच्या संदीपणान कालतो जाल्ल्या, आम्हा बसत विनंती कर, सांपियो सूर्यासकांक आदर्श जाल्ल्या, आम्हा बसत विनंती कर, सांपियो आत्म्याचे बाचेवे खातीर वावुरलेल्या, आम्हा बसत विनंती कर, सांपियो पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा, आम्हा बसत विनंती कर, सांपियो घरच्या मतान दक्षण पावच्या, आम्हा बसत विनंती कर, सांपियो तुका उला मारतल्यांच्या बरवशा, आम्हा बसत विनंती कर, सांपियो आमा सोमेसांच्या आदारा, आम्हा बसत विनंती कर. सांपियो आमा बसोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही पावसांचे खातीर प्रार्थुया ये देवाच्या सेवका सांपियोक समर्पिंచిన कापोने दिवन विविध कृपे देण्याने भरलय आणि भगवंत फ्रांसिस आसीच्या शेतांत क्रिस्तचो याजक जावन मागलोय. ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसान तिरासनेन रावन क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियेवंक आमकां तुज्या कृपे देण्याने भर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. सर्वेस्वर आपल्या मुखार प्रकाश तुमचे फंकोन तुमची दया करूं. सर्वेस्वर तुम्ही सांपी दवरली भक्त मानून घेऊन तुमची मागणी फळादी करूं. आणि सर्व वेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येत क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मुंड्यांचेर आशीर्वाद
आभारी जावन आसा ते कुळूर पिरगेचे विगार आनी म्हाका मुदारांगडी पिरगेचेंत 18 वर्सां पयलें वर्द मेळटा आसतना ते म्हजे विगार जावन आसले आनी केदाळे ते म्हणटाले रिची तुवें आमच्या पिरगेचे ये जाय आनी कुळूर धांवचें म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक बारी खुशी कित्याक तांचो तो येवकार अपुरबायचो जावन आसा आनी कापुजीना वयर तांकां बारीचो मोग कित्याक तांचेत अंकल आमच्या वडतेंत आसले देवादेन दानियल ते आमच्या वडतेंत आसले आनी सगळे कापुजिनांक फादर विन्सी वयर मोग आनी फादर विन्सेक आमच्या वयर व्हरतो मोग आज हांगा येवन आमच्या सांगात तुमी आसा जे म्हण जायते बडी आमी आशिल्ले पूण ती घडी आज आयल्या मोगाच्या बापानो आनी तुमच्या बऱ्या मनाक आनी अपुरबाय तरान आमच्या खातीर मागिल्ल्याक आमच्या गोंयताचे वडील मानदीक बाप मेल्विन तशेंच पिओ पुंचताचे डिरेक्टर बाप लॅन्सी सर फ्रादींच्या नांवी आनी सर आमच्या भक्तिंगाच्या नांवी आमी तुमकां एकच सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर तशेंच अपुरबायच्या गोंयार जो आनी तसो पंगड हांगा आसा तुमकांय आमच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी सगळीं आयल्यांत देवाचे वरतें आशिर्वादान तुमच्या वेतांनी वतला तुमकां आमी आभारी जावन आसा फाल्यांच्या दिसांय आमी तुमकां पळोवंक आशेता आनी हर एकल्याकी तुमकां अपुरबायचे रात मागोवन अकरेच्या गिताक आमी उबे रावया. पियो बापा आयल्या तुझे लागी मागच्या तुझी मजत आमच्या सगळ्यांनी पात्रे पियो बापा आयल्या तुझे लागी मागच्या तुझी मजत आमच्या सगळ्यांनी आनंद सांगा पात्रे पियो बापा कुंके आमच्या तुये फुलो माच्या वेळा आनंद सांगा पाद्रे पियो बाबा कुंके आमच्या तुये फुलो माच्या वेळा साधीची नी तुझी जेजू की मानवाली पास्कायचे सुंताचे तुझ्या कुडीत असले साधीची नी तुझी जेजू ती मानवाली पास्कायचे सुंताचे तुझ्या कुडीत असले आनंद सांगा पाद्रे पियो बाबा कुंके आमच्या तुये फुलो माच्या वेळा आनंद सांगा पाद्रे पियो बाबा कुंके आमच्या तुये फुलो माच्या वेळा मोगाळ पुत्रा सवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुसऱ्यांतले बापाचे पिताचे आनी पवित्राचे आमेन.